सरकाराचे हँडीक्राफ्ट टेक्स्टाईल आणि कॉयर खाते खंय बेकायदेशीर आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान 2012 हे नवे खाते सुरू केले, मात ते खंय कायद्याक धरून ना म्हण जेन नेक्स्टाचो दावो। आता मेरेन ह्या खात्यान घेतिल्ले निर्णय बेकायदेशीर म्हण दुर्गादास कामतीचो आर्ग्युमेंट। राज्यपाल मृदुला सिन्हाक पत्र बरोवन हे खाते सुरू करपी व्यक्ती आड कारवाय करची म्हण खंय जेन नेक्स्ट मागतले। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेर आयल्यानंतर 2012 नवे खाते आणि एक मिनिस्ट्री सुरू केली, हँडीक्राफ्ट टेक्स्टाईल आणि कॉयर म्हणून। जेन्ना एक नवे खाते करता सरकार, तेन्ना हायेस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी जी असता राज्याची, ते म्हणजे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, हांच्या मुखार मॅन्डेटरी दवरपाची गरज असता। नवे खाते म्हणल्यार नवे डिपार्टमेंट, परत स्टेट फायनान्साचे इम्प्लिकेशन जातात, नवे रिक्रुटमेंट जातात। हांगा अशें कांयच जाल्लें ना। गेले 2.5 वर्सां एंटायर ऑपरेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज इलिगली रनिंग। ऑपरेशन्स, फंक्शन्स आनी डिसिजनां आमी आयज गव्हर्नर ऑफ गोवाक पेटिशन करतले। एज अ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट तिणें चीफ सेक्रेटरीच्या नजरेक हाडून दिवची ही गजाल, आनी जे पॉलिटिशियन्स आनी ऑफिसर्स हांच्यांनी हनीमून करून हे जे नवे डिपार्टमेंटाक जल्माक घातला तांचेर कारवाय करची। गोंयभरच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी राज्यस्तरीय मांडो महोत्सवात वांटो घेतलो। गोंयची संस्कृताय आनी सामाजीक केंद्रान कला संस्कृती खात्याक घेवन पणजे कला अकादमीत सर्त दवरिल्ली। भुरगीं तशेंच तरणाट्यांनी महोत्सवात वांटो घेतलो। गोंयची पारंपारीक लोककला तिगोवन दवरूंक हो महोत्सव दर वर्सा जाता। पळयात मांड्याची एक झलक। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।